दिवचल पालिका मंडळाचे बसकेक थकबाकी आणि स्वच्छता कामगारांच्या विषयाचेर गरमागरम चर्चा जाली। कर म्हूण थकबाकी वसूल करपाची मोहीम खंय पावली, अजून वसुली कित्याक जायना असो प्रश्न नगरसेवक सुदन गोवेकर हांणी उपस्थित केलो। स्वच्छता कामगार जाल्यार जाग्यारूच नसता असो आरोप कांय नगरसेवकांनी केलो। ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितना नगरसेवकांक विश्वासान घेयात अशी मागणी बसकेक जाली। ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुख्य अधिकारी सचिन देसाई आणि हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले। 4 कोटी सुमार रेव्हेन्यू बाकी आसा हो आमचो हाऊस होल्ड आणि कितें आसा हाऊस टॅक्स आणि दुसरे 2 कोटी सुमार अशी गव्हर्नमेंट ऑफिस आणि कितें आसा टोटल 6 कोटी रिकवरी आहा। माझे काउन्सिला कडेन आणि चेअरपर्सना कडेन आणि सीओ कडेन इतकेच म्हणणे आसा की 6 कोटी जेन्ना आउटस्टँडिंग रिकवरी उरता तेन्ना ती रिकवरी जावपाक जाय। कित्याक जावपाक जाय जाल्यार तशें म्युनिसिपालिटीचें पोजिशन स्ट्रॉंग जातलें म्हणून ताकाच लागून हांव परत झगडटा। तांकां सांगलां हांवें तुमी वेवस्थीत मॅनेजमेंट करा, कितें म्हणून एक टीम काडा, टीम वर्क करा। इंडिविज्युअल हांव सीओन आतां जबाबदारी घेतल्या की आपण गव्हर्नमेंट जी लेवलार कितें कितें उरलां पळय तें आपण सगळें करप चालू आसा आणि सीओ इज अ गुड वर्किंग। हांवें जे म्हाज्या हितून पळयलां तें म्हळ्यार सीओजीन आपले बरे डिसिजनां घेतलेले आसा आणि बरे तेणी गव्हर्नमेंट रिकवरी हें केलें आनी तो स्वता इनिशिएटीव घेता प्रत्येक गोष्टी। तशेंच म्हाका अशें दिसता की हांवें तरी पर्सनली हें केलां ताका सराक, सर तुमी ही गव्हर्नमेंट रिकवरी आसा ती तुमी करा आणि ती इंडिविज्युअल आणि कितें आसा पळय तो म्युनिसिपल स्टाफ घालून एकदा रिकवरी हाडा ती। कित्याक लोक अशें हें आसा की रिकवरी आमची अशी उरल्या की लोकांक खबर नासता, थोड्यांक खबर आसून सुद्दां भरिना। तेन्ना जर रिकवरी मेळत जाल्यार आमचें काम सुरळीत जातलें, आमकां स्टाफाचो कांय प्रॉब्लेम जावचो ना। आनी दुसरें म्हणजे जे आमचे स्टाफ वयता तांकां पेमेंट आसता, तांकां बाकीची तेंची सगळें आसता, ते जर तांकां जर ते दितलो जाल्यार ती रिकवरी इम्पॉर्टंट आसा। अशें हांवें सरा कडेन आनी काउन्सिला कडेन रिक्वेस्ट केला की करचें म्हणून। मेजर म्हणजे आशिल्ले ते रेव्हेन्यू खूबशे आउटस्टँडिंग आसा, ताज्या बद्दल कितें डिसिजन घेतलें? नमस्कार, आम्ही डिसिजन घेतला म्हणजे 2 टीमी करून प्रत्येक घरांनी बीन वचून ते कलेक्शन कितें उरलां ते कलेक्ट करचे म्हणून डिसिजन जाला। म्हणजे आमी ऑफिसरांक भायर काडून सोदता न्ही हें करचें, घरांनी वचून कितें कोण दिवंक ना कितें आहा तेंचें कलेक्शन करचें। मेजर खंयचे आउटस्टँडिंग आसा अशें? मेजर म्हणजे आतां खुबशे आसा पूण चडशे आमचे गव्हर्नमेंटाची ऑफिसां आहा तेंचे कडसून आसा। केन्ना पर्यंत अशें करतले तुमी? चालू आसा, फॉलोअप चालू आसा, जातले बेगीतले। आनी दुसरे खंयचे आयले विशय? आनी मागीर ते आमचे JCBचो विशय जालो, मागीर शेडेड मशीन आसा पळय ते म्हणजे चुट्टां कितें आहा ते बारीक जावन पिठो जावन येता तेजेर बीन डिस्कशन घेवचें बीन म्हणून जालां। आनी CCTV कॅमेराचे आयले ताजे बद्दल? थोडी लोकेशनां थोडे कडेन जाय, एक्स्ट्रा जाय। PIचो फोन येयल्लो की 1-2-3 कडेन तांकांय घालूंक जाय आनी काउन्सिलरानूय लोकेशनां दिल्या की अमके प्लेसीर घालचें म्हणून ते आमी फुडें धाडटले। म्हाका म्हणटा जे आतां आउटस्टँडिंग आसा येवपाचें न्ही ते समज बेगीतल्या बेगीन जावना जाल्यार म्युनिसिपालिटीक कितें इफेक्ट जातलो ताजे बद्दल? म्युनिसिपालिटीचो रेव्हेन्यू जावपाक जाय येस, आनी तेजे बद्दल तुमी आतां फॉर्मा करतलेच? ओके। फाल्यां टीमी काडून तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।